हरवळे पंचायतीचेर परतून एक फावट मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचो शेक उरला। हरवळे पंचायती खातीर जाल्ले वेंचणुकेंत मुख्यमंत्र्याचे समर्थक उमेदवार वेंचून आयले जाल्यार मोरपिल्ला पंचायतीचे पोटवेंचणुकेंत सोनू वेळीप जिखलो। सोमारा सांखळे निकाल जाहीर जालो। हरवळे पंचायतीच्या 4 वॉर्डां खातीर आयतारा मतदान जाल्लें। सोमारा सकाळी दिवचलच्या मामलेदार कार्यालयात निर्वाचन अधिकारी मामलेदार प्रवीण गावस आणि सहाय्यक निर्वाचन अधिकारी दत्तात्रय परब हांच्या निरीक्षणा खाला मतमेजणी जाली। निकाल जाहीर जातकीच जैतिवंत उमेदवारांच्या समर्थकांनी जल्लोष करीत जैत मनायले। वॉर्ड नंबर 2तल्यान आदले सरपंच राजू मळीक हांकां हार खावची पडली। अजय मळीकान राजू मळीकाक हारयलो। वॉर्ड नंबर 3तल्यान ममता दिवकर, वॉर्ड नंबर 4तल्यान गौरवी नायक जाल्यार वॉर्ड नंबर 5तल्यान अस्मिता मळीक हे उमेदवार वेंचून आयले। वॉर्ड नंबर 1तल्यान देमगो मळीक हो पयलींच बिनविरोध वेंचून आयिल्लो। बेकायदेशीर पद्धतीन जमीन हातासपाच्या प्रकरणात SIT स्थापन करून गैरव्यवहारांची चौकशी आपणेच केली। ह्या चौकशेत ज्यो मेन्स लँड जमिनी आसात त्यो सरकाराच्या ताब्यात घेवपा खातीर कायदे थारावपाची प्रक्रिया चालू आसा। कायदे तयार जातकीच ह्यो जमिनी ताब्यात घेतले अशी म्हायती मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान दिली। उत्तर गोंय राखीव पुलीस दळांत बदली केल्ले कलांगूटचे पुलीस निरीक्षक परेश नायक हांचे कडेन परतून कलांगूट पुलीस स्टेशनाचो ताबो आयला। फाटल्या सप्तकात कलांगूट वाठारांतल्या क्लब डावन टावन लागसर 2 गटां मदीं वाद जाल्ल्यान कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रश्न निर्माण जाल्लो। ह्या प्रकरणाक लागून कलांगूट पुलीस स्टेशनाचो पुलीस निरीक्षक परेश नायक हांची बदली केल्ली। मात सप्तका उपरांत परतून एक फावट परेश नायक हांचे कडेन कलांगूट पुलीस स्टेशनाचो ताबो दिला। केप्यां स्कॉडा कार आणि दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एका तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयलें। अब्दुल बादशाह अशें मरण आयिल्ल्या तरणाट्याचें नांव जावन आसा, जाल्यार सुफयान शेख हाका गंभीर दुखापत जाल्या। अपघाता फाटल्यान ड्रग्स कनेक्शन आशिल्ल्याचो आरोप करीत थळाव्या लोकांनी केपें पुलिशेक घेराव घातलो। अपघात जालो त्या वेळार कारीत गवळी वखदां सापडिल्ल्याचोय दावो कांय जाणांनी केल्लो आसा। देखून ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करून मरण पाविल्ल्या भुरग्यांक न्याय मेळोवन दिवपाची मागणी आमदार एल्टन डिकोस्टा तशेंच थळाव्या लोकांनी केल्या। केंद्रीय सरकाराच्या मार्गदर्शनाप्रमाण पुराय गोंयच्या फेर प्रायस दुकानांक एक प्रकारचो रंग करपाचें थारायिल्लें आसा। देखून लोकांनी ही फेर प्रायस दुकानां म्हणून वळखुपाक तांकां मजत जातलें। तशेंच तिसवाडी आनी केपें तालुक्यांतल्या फेर प्रायस दुकानांचें रंगकाम केलेलें आसा अशें नागरी पुरवण खात्याचो सहाय्यक संचालक तुळशीदास दाबोळकर हांणी म्हायती दिली। नागरी पुरवण खात्यान आयोजीत केल्ल्या कार्यक्रमा वेळार ते उलयताले। नागरी पुरवण खात्याच्या मेळाव्याक उत्तर गोंयच्यान सुमार 250 फेर प्रायस दुकान विक्रेते हजर आशिल्ले। कर्नाटका सावन गोंयांत बेकायदेशीर रितीन
घालून हाडपाचो यत्न केल्ले गायचे मांस मोले चॅक नाक्याचेर जप्त केले. ह्या प्रकरणात कुळे पुलिसांनी दोगा दुबावितांक ताब्यात घेतले. तशेंच ह्या गाडयेंतल्यान सुमार 350 ते 400 किल अशे गायचे मांस जप्त केला, अशी माहिती पशुसंवर्धन खात्याचे दोतोर चौगुले हांणी दिली. अशी माहिती पशुसंवर्धन खात्याचे चौगुले हांणी दिल्ली आसा. हे गायचे मांस जप्त केले. 300 ते 400 किल अशे गायचे मांस मोले चेक नाक्याचेर जप्त केले. कोणाकूच विश्वासात घेनासतना दूधसागर पर्यटना खातीरची वेबसायट GTDCक दिल्ल्याचो आरोप करीत दूधसागर जीप टूर असोसिएशनाचे सद्याचे समितीचे आदले समिती आड पुलिशीत कागाळ. कुळ्या पोलीस स्टेशनाचेर ही कागाळ केलेली आसा. GTDCन दूधसागर पर्यटनाची वेबसायट परती आसली तशी आमकां दिवची म्हणून जीप असोसिएशनाची मागणी कायम आसा. दूधसागरा वयल्या पर्यटनाचो वाद सोंपून सोंपना. पर्यटना खातीर GTDCन ऑनलायन वेबसायट सुरू केल्ल्यान थळावे जीप ऑपरेटर्स चाळवल्यात आनी पर्यटन हंगाम सुरू करपाक दिवचे ना म्हणून शिटकावणी दिल्या. आतां विद्यमान जीप ऑपरेटर्स संघटनेन पयलींच्या संघटनेच्या वांगड्यांचेर पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या. पयलींच्या वांगड्यांनी खंय कोणाकूच विश्वासात घेनासतना वेबसायट GTDCक दिली असो आरोप आसा. सोमारा सकाळी सांताक्रूज वाठारांतल्या एका बंद फ्लॅटाक उजो लागलो. चडशा सामानाचे लासून बरेच लुकसाण जालें. शॉर्ट सर्किट जावन हो उजो लागल्याचो प्राथमीक अदमास आसा. सोमारा सकाळी हो उजो लागलो. सांताक्रूज वाठारांतल्या एका बंद फ्लॅटाक हो उजो लागिल्लो आसा. चडशा सामानाचे बरेच लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. शॉर्ट सर्किट जावन हो उजो लागिल्ल्याचो अदमास आसा. तशेंच हाचो फुडलो तपास लेगीत हाचो चालू आसा. दर एकल्यान गोंय हें TB मुक्त करपा खातीर वावुरचें. TB हें कोणाकूय जावपाक शकता, तेन्ना दर एकल्यान आपल्या जिवाची जतनाय घेवची. त्याच बरोबर कोणाय भितर जर TBची कसलीय लक्षणां दिसून आयलीं जाल्यार ताका रोखडेच लागसरच्या भलायकी केंद्रांत दाखल करचें, अशें आवाहन वर्षा उसगांवकर हाणें केलें. 2025 मेरेन गोंय हें TB मुक्त जावचें ह्या खातीर ही जागृताय केल्ल्याचें जॉन डिसिल्वान म्हटलें. वर्षा उसगांवकर तशेंच जॉन डिसिल्वा हाणें भलायकी खात्यान आयोजीत केल्ल्या बक्षीस वितरण कार्यावळी उपरांत आपले उलोवप लेगीत केले. पर्यावरणीय संवेदनशील वाठारांत येवपी गांवच्या प्रश्नाचेर आमी पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान आमची भुमिका मांडिल्ली आसा. आतां मुख्यमंत्र्यान हें प्रकरण फुडें घेवन वचपाक जाय. ह्या विशयांत आपूण लोकां वांगडा आसा अशें वाळपयचो आमदार आनी मंत्री विश्वजीत राणे हाणें म्हटलें. तशेंच महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुकेंत भाजपाकूच जैत मेळटलें असो विश्वास लेगीत मंत्री विश्वजीत राणेन उक्तायलो.
कला अकादमीच्या दुरुस्ती कामाचो अभ्यास करपा खातीर विजय केंकरेच्या अध्यक्षतेखाला जाल्ले समितीन पयली पळोवणी केली. कला अकादमीचे दुरुस्ते कामात त्रुटी आसात खंय, मात ह्यो त्रुटी सुदारपा योग्य आसात अशें मत विजय केंकरे हाणें उक्तायलें. तशेंच ह्या जाल्ल्या पळोवणेचेर मंगळारा सकाळी फुडें बसका जातली अशें लेगीत विजय केंकरेन सांगलें. तेच्या उपरांत कितें निवाडो आसा तें कळटलें. कला अकादमीच्या दुरुस्ती कामाचो अभ्यास करपा खातीर विजय केंकरेच्या अध्यक्षतेखाला समितीन ही पयली पळोवणी केली. तशेंच कला अकादमीच्या विशयाचेर बारीक सारीक त्रुटी आसात खंय त्यो रिपेर जातल्यो आनी तेचेर योग्य सुदारणा जातली अशें मत विजय केंकरे हाणें उक्तायल्लें आसा. कोणाकूच विश्वासात घेनासतना दूधसागर पर्यटना खातीरची वेबसायट GTDCक दिल्ल्याचो आरोप करीत दूधसागर जीप टूर्स असोसिएशनाचे सध्याच्या समितीची आदले समिती आड तांच्यांनी पुलिशेंत कागाळ नोंद केलेली आसा. पुण्या पोलीस स्टेशनाचेर ही कागाळ नोंद केल्या. GTDCन दूधसागर पर्यटनाची वेबसायट परती आसली तशी आमकां दिवची म्हणून जीप असोसिएशनाची मागणी आसा. आयतारा सांजे वेळार ढवळी फार्मागुडी राष्ट्रीय महामार्गाचेर जाल्ल्या हिट अँड रन अपघातांत 2 हेडगी गोरवां गंभीर जखमी जाली. ह्या अपघाताची पुराय घडणूक CCTV कॅमेरात कैद जाल्ली आसा. फोंडे वाठारांतल्या रस्त्यांचेर अशा पद्दतीन हेडगी गोरवांची समस्या उप्राशिल्ल्याचो विशय आयतारा जाल्ले कवळे ग्रामसभेत गाजिल्लो. तेन्ना संबंदीत प्राधिकरणान लक्ष घालून हाचेर उपाय येवजण काडची अशी मागणी थळाव्यांनी केला. राज्यात विंगड प्रकाराच्या गुन्ह्यांनी वाढ जाल्या. दर दिसाक चोरी, खून, अपहरण सारखे गंभीर गुन्हे घडपाक लागल्या. तातूंत राज्यात बेरोजगारी वाडिल्ल्यान आता सरकारी नोकरेचे हायस दाखवून पयशे लुटपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. आपेवाळ प्रियोळच्या दोग तरणाट्यांक सरकारी नोकरी दिवपाचे हायस दाखवून 14 लाख रुपयांची तोपी घातली. ह्या सगळ्या प्रकरणात म्हाड्डोळ पुलिसांनी पूजा नायक ह्या बायले आड गुन्यांव नोंद करून तिका अटक केल्या. अटक केल्ले दुबावीत बायलेन हेर जायत्या जाणांक सरकारी नोकरी दिवपाचें आश्वासन दिवन तांचे कडल्यान पयशे घेतिल्ल्याची म्हायती पुलीस चवकशे वेळार उक्ताडार आयली. ताका लागून आनीक कागाळी येवपाची शक्यताय वाडल्या. आपेव्हाळ प्रियोळचे गुरुदास गोविंद गावडे हांच्या एका पुताक कनिश्ठ अभियंतो जाल्यार दुसऱ्या पुताक LDCची नोकरी दिवपा खातीर दुबावीत बायलेन वट्ट 14 लाख रुपया घेतिल्ले. भारताचो आदलो क्रिकेटर आशीष नेहराक केळशी पंचायतीचो धपको. नो डेव्हलपमेंट झोनात नेहरान आपल्या प्रॉपर्टीत केल्लो रस्तो काडून सुवात पयली आशिल्ली तशी करची म्हणून पंचायतीची नेहराक नोटीस आसा. आदलो हो जो क्रिकेटर आशीष नेहरा हाणें केळशी हांगासर नो डेव्हलपमेंट झोनात आणि सँड ड्यून्स आसता तेचेर सँड ड्यून्स नश्ट करून रस्तो केलो. हो बेकायदेशीर रस्तो करतना ताणें पंचायतीची कसलीच परवानगी घेवंक ना. त्याच बरोबर ताणें जायतीं झाडां लेगीत कापिल्ली. ताका लागून थळाव्यांनी थंय बोवाळ लेगीत केल्लो. बाणावलेचे आमदार वेन्झी वेगास तशेंच केळशीचे सरपंच डिक्सन वाज हांच्या मदीं लेगीत बाचाबाची जाली ह्या प्रकरणा वयल्यान. तेन्ना पंचायतीन आतां आशीष नेहरा हांकां धप्पो दिला. ही चवकशी सगळी चालू आसा. नो डेव्हलपमेंट झोनात तेणें कसो रस्तो केलो तो आसलो तसो करचो म्हणून आदेश दिला.
आंध्र प्रदेशाचे मुखेलमंत्री चंद्रबाबू नायडू हाणें राज्यांतल्या नागरिकांक चडांत चड भुरग्यांक जन्म दिवपाचो संदेश दिला. राज्यांत वाडपी खंय वयोवृद्ध लोकांच्या संख्येक वाड जाल्या तेका लागून हो विचार केलेलो आसा. खंय राज्य सरकार लोकसंख्या वेवस्थापनाच्या धोरणाचेर काम लेगीत करता अशें तांच्यांनी सांगिल्लें आसा आनी ह्या खातीर एक विधेयक हाडपाचोय तांचो विचार चालू आसा. ह्या विधेयकात चड भुरगीं आसपी घराब्याक सवलती आनी प्रोत्साहन दिवपाची तरतूद आसपाक शकता अशें हालींच जाल्ल्या एका बसकेत तांच्यांनी उलोवप केले. आंध्र प्रदेशाचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हाणें राज्यांतल्या नागरिकांक चडांत चड भुरग्यांक जन्म दिवपाचो संदेश दिलो आनी राज्यांत वाडपी वयोवृद्ध लोकांच्या संख्येक लागून हो विचार केला अशें म्हटलें. राज्य सरकारान लोकसंख्या वेवस्थापनाच्या धोरणाचेर काम करता आनी ह्या खातीर एक विधेयक लेगीत हाडपाचें आसा अशें तांचें मत आसा. हालींच जाल्ल्या बसकेत तांच्यांनी अशें उलोवन दाखयलें. आंध्र प्रदेशाचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडून म्हटलें की दक्षिणी राज्यां मदीं कमी जायत चल्लिल्ल्या प्रजनन दराक लागून ताणें चिंता उक्तायल्ली आसा. आंध्र प्रदेशात प्रजनन दर जो आसा तो 1.6% आसा, जो राष्ट्रीय दर 2.1% पेक्षा खूब कमी आसा. ह्या स्थितीक लागून राज्यांत 2047 मेरेन जाणटेल्यांची म्हटल्यार वृद्धांची संख्या प्रचंड प्रमाणात वाडपाची शक्यताय आसा आनी असो भंय उप्रासता अशें आंध्र प्रदेशाचे मुखेलमंत्री चंद्रबाबू नायडू हाणें म्हटलां. दक्षिण भारतांतले तरणाटे भुरगे जे आसा ते हेर भागांनी किंवा परदेशांत स्थलांतरीत जातात आनी ताका लागूनय राज्यांत ही समस्या उप्रासला अशें लेगीत आंध्र प्रदेशाचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हाणें म्हटिल्लें आसा. आंध्र प्रदेशात प्रजनन दर कमी आसा म्हणून चिंता वाडल्या. आदी आंध्र प्रदेश राज्यांत असो कायदो आशिल्लो जातूंत 2 परस चड भुरगीं आशिल्ल्या व्यक्तींक थळाव्या वेंचणुकांनी भाग घेवपाक परवानगी नाशिल्ली. मात आतां हो कायदो बदलुपाचो विचार चालू आसा. तशेंच 2 परस चड भुरगीं आशिल्ल्या व्यक्तींक चड सुविधा दिवपाचोय सरकारान विचार केला. 2 परस चड भुरगीं आशिल्ल्या व्यक्तींक वेंचणूक लडोवपाची संदी मेळपाक शकता. लोकसभेत 2 मतदारसंघांतल्यान वेंचून आयिल्ल्या उपरांत काँग्रेस खासदार राहुल गांधी हांच्यांनी वायनाडचो जागो सोडल्या उपरांत थंय आतां पोटवेंचणूक जावपाची आसा. काँग्रेसीन ह्या जाग्यार प्रियंका गांधी हांकां उमेदवारी दिला. 20 नोव्हेंबराक ह्या जाग्यार मतदान जावपाचें आसा. राहुल गांधी हाणें वायनाडा वांगडाच रायबरेली मतदारसंघांतल्यान लोकसभा वेंचणूक लडयल्ली. ह्या दोनूय जाग्यांचेर तांणी जैत जोडिल्ले. ताका लागून तांकां गांधी कुटुंबियाचो पारंपारीक मतदारसंघ रायबरेली तिगोवन दवरपाक वायनाड सोडलो आनी ह्या जाग्यार आतां पोटवेंचणूक जावपाची आसा. भारतीय जनता पक्षान केरळांतल्या वायनाड लोकसभा पोटवेंचणुकेत नाव्या हरिदास हांची उमेदवारी जाहीर केला. काँग्रेसीच्या प्रियंका गांधीच्या विरोधात ही लढत जावपाची आसा. वायनाडात राहुल गांधी वेंचून आयिल्ली तेन्ना ही जागा सोडल्या उपरांत हांगासर ही पोटवेंचणूक जावपाची आसा. काँग्रेसीची प्रियंका गांधी पयलेच खेपे वेंचणूक लढयता, जाल्यार भाजपाची उमेदवार नाव्या हरिदास ही भाजप महिला मोर्चाची प्रदेश सरचिटणीस आसा.
हालीसराक भारतीय विमान कंपन्यांनी वाडपी फटींग धमक्यांक लागून विमान कंपन्यांक 3 कोटी रुपया मेरेनचे लुकसाण सहन करचें पडलां. सोमारा एअर इंडियाच्या बोईंग 777 हवामान उड्डाण मुंबयच्या न्यूयॉर्काक उड्डाण करताले. धमके उपरांत 2 ते 3 वरांनी दिल्लीत देंवपाचें तांकां हें विमान पडलें. ह्या खातीर 100 टन इंधन वाया गेलें. लँडिंगेक लागून वजन 250 टन आसचें पडटा. हातूंत प्रति टन 1 लाख रुपया दरान 1 कोटीचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. हॉटेलांनी रावपाक 200 प्रवासी आनी कर्मचारी हांकां रावपाची सोय. फुडल्यो फ्लायट्स चुकल्यो म्हणून भरपाय आनी रिकामी विमान परतून न्यूयॉर्क धाडपा खातीर 2 कोटी रुपया असो खर्च एकूण जाल्ल्याचें कळटा. गोंयांत उसगांव आनी शिरोडा हे पयले टीबी मुक्त गांव म्हणून भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. रिल्साच्या माध्यमांतल्यान टीबी विरोधात जागृताय केल्ल्यान भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन नामनेची सिने कलाकार वर्षा उसगांवकर आनी फामाद तियात्रिस्ट जॉन डिसिल्वाची तोखणाय केली. गोंय जरी ल्हान राज्य असलें तरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या मजतीन भलायकी क्षेत्रात उत्कृश्ट कामगिरी केल्ल्याचें मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. फाटल्या कांय दिसां आदीं जीएमसीत मोबायल चोरयेचें प्रमाण बरेंच वाडिल्लें. ह्याच फाटभुंयेर आक्षे पुलिसांनी हिस्ट्री शीटर माविन फर्नांडीसाक अटक केली. ह्या दुबाविता कडल्यान सुमार 1.5 लाखाचे 10 मोबायल फोन जप्त केले. तशेंच माविन फर्नांडीसा आड 16 गुन्यांव नोंद जाल्ल्याची म्हायती आसा. कोयर प्रकल्पाक पुराय कुडचिरे गांवचो विरोध कायम आसा. गांवांत कोयर प्रकल्प नाकाच ह्या मागणेचेर कुडचिरे लोक आयतारा परतून रस्त्यार देंवले. ह्या कोयर प्रकल्पाक पुराय कुडचिरे गांवचो विरोध जो आसा तो कायम आसा. गांवांत आमच्या कोयर प्रकल्प नाकाच ह्या मागणेचेर ठाम आशिल्ले कुडचिरेचे लोक आयतारा रस्त्यार देंवले. गांवचे लोक संघटीत उरचे आनी प्रकल्प जावचो न्हय म्हणून श्री सातेरी देवी सयत 12 जण देवाक तांच्यांनी सांगणे लेगीत घातले. कुडचिरे गांवांत कन्स्ट्रक्शन एंड डेब्रीज हो कन्स्ट्रक्शन वेस्ट प्रकल्प येवपाचो आसा. गांवांत कसल्याच तरेचो कोयर प्रकल्प आमकां नाका म्हणून कुडचिरे ह्या गांवच्या लोकांनी आपली भुमिका मांडली. तशेंच ऑगस्टान लेगीत तांच्यांनी असोच बोवाळ घातिल्लो आनी ते रस्त्यार देविल्ले ह्या प्रकल्पा विरोधा आड आतां तांच्यांनी परतून ग्रामसभेत बोवाळ घालीत ह्या प्रकल्पा आड आवाज उठयलो. पिळगांव सारमानस वाठारांतल्या जावपी मिनाची येरादारी आनी कोयराच्या मुद्द्या वयल्यान पिळगांवची ग्रामसभा तापली. पिळगांव पंचायतीची आयतारा ग्रामसभा जाली. मायनिंग तशेंच हेर विशयांचेर ग्रामसभा बरीच गाजली. सरपंच मोहिनी जल्मी हांच्या अध्यक्षते खाला पिळगांव पंचायत सभाघरांत पंचायतीची ग्रामसभा जाली. ह्या ग्रामसभेक उपसरपंच सुनील वायगणकर हांचे सयत हेर सगळे पंच वांगडी हजर आशिल्ले. मायनिंग तशेंच हेर विशयांचेर ग्रामसभा जाली. पिळगांव सारमानस वाठारांतल्यान जावपी मिनाची येरादारी आनी कोयराच्या मुद्द्या वयल्यान ग्रामसभेत बरोच बोवाळ जालो.